पहिले मुद्दा हांगासर जे कायदे नवे कितें करपाचे आसा म्हणून सो कितें युजफूल जातले फुडें लोकांक लागून आनी कशें कितें आहा? आज फोंडा पोलीस स्टेशनाचेर आमी आज अवेरनेस सेमिनार दवरलेले हे न्यू कायद्या बद्दल आनी आमी सगळे आज जमलेले. म्हाका खूब बरें दिसलें हे नवी कायद्या बद्दल, कित्याक जो आमी वर्सांची वर्सां आमी काडटाली एक केसी खातीर ते आज ह्या कायद्या प्रमाणे आमकां स्पिडी इन्वेस्टिगेशन जातलें आनीक स्पिडी न्याय मेळटले आनी केसीस जो आसा ते बेगीन डिस्क्लोज जातले. देखून म्हाका खूब बरें दिसलें. खंयचे केसी न्याय मेळटलो बेगीन फास्ट? आतां सरान सांगलां कितें म्हणजे आमी जो इन्वेस्टिगेशन FIR फायल करतले 60 days 90 days करून घेताली, पूण ती आतां तशें ना म्हणून सांगलां सरान. विदीन 30 days ते सगळे इन्वेस्टिगेशन जावन घेवन आमी न्याय दिवन. मॅडम आता IGP DGP ते इंटरफरन्स करता पळय केसीस तेंच्या ते कितें कमी जातली हितूंतल्यान? पळय IGP आनी DGP तेंची ते कर्तव्यच न्ही केसीक इन्वेस्टिगेशन करपाक. तेमी नेमलेले गव्हर्मेंटाचे ऑफिसर्स. सो तेजे बद्दल हांव कांय चड उलोवंक शकना, कित्याक तितले पर्यंत हांव डेप्थ वचूना. पण म्हाजे कडेन ज्यो केसीस आसा त्यो हांव बायलां खातीर आनी भुरग्यां खातीर काम करता. चड करून रेप केश्यो मोलेस्टेशन केस आसता तेजे बद्दल म्हाका खूब चिंता उरताली, कित्याक ते 10-12 वर्सां पर्यंत ती केसी वयताले. पण आतां ह्या कायद्या प्रमाणे जो क्रिमिनल जो आतां लॉ आयिल्ले आसा विदीन नो टायम तेजी इन्वेस्टिगेशन जावन ती केसी तांकां न्याय मेळटले खातीर म्हाका खूब अभिमान दिसले. हे गव्हर्मेंटान टायम लिमीट सेट केले 30 days ना जजमेंट दिता ताणें सांगलें इन्वेस्टिगेशन जो आसता विदीन 30 days काडून बेगीन जाता तितले बेगीन. मॅडम एक फास्ट ट्रॅकार घेतले आतां? फास्ट ट्रॅकार तर थोडी केशी असतात, पण आता म्हाका दिसता हे जो आता तेमी आता सरान जे सांगल्या बद्दल ते न्यू क्रिमिनल जो लॉज आयिल्ले आसा तेजेर म्हाका दिसता इट इज जस्ट लायक फास्ट ट्रॅक ओनली द केसीस वील बी सॉल्व आनी लोकांक गरीब लोकांक चड करून न्याय हेतू मेळटा म्हणून म्हाका अपेक्षा आसता आनी खूब बरें दिसलें म्हाका न्यू लॉज. सो आतां हितून पेंडींग केसी आहा त्यो घेतले ते काय आतां आयच्यान नव्यो केसी आतां त्यो घेतल्यो? हांवें प्रश्न केलो 10-12 वर्सां ज्यो आसा ते केशी बद्दल कितें तेजे बद्दल तुमी केन्ना ते तुमी पयलीं डिस्पोज करात, मागीर हे न्यू जो लॉ येयला ते न्यू लॉ बद्दल तुमी घ्या म्हूण सांगलेलें. पूण हांव एज अ लोक अदालत हांव पर्मनंट मेंबर आसा इन त्या पॅनलाक. तेन्ना आमकां आतांच पयर म्हाका सरान सांगलें की काय म्हणल्यार ज्यो पयलेच्यो केशी आसा ते आतां जुलय 15 तारीख ते ऑगस्ट कितले तारीख अजून सांगूना ते डेटा भितर आमी सगळ्यो ज्यो पोरणी केशी आसा ते आमी डिस्पोज करपाक हायकोर्टान आमकां सांगलेलें आसा. ज्युडिशियरियात इतले आसा जज बी सगळे आसा आमचे कडेन इतले. आतां सी कोर्टान पळय जजूच ना सद्या. ती कितें जाता तेंचे पर्सनल कामा खातीर तेमी मातशे हॉलिडेजा खातीर गेल्ले आसा. पूण हांव केन्ना लोक अदालत आसा आमचे तिनूय कोर्ट आमचे लोक अदालत दीस चलता. न्यू एक्ट येयलेलो आसा संहिता एक न्याय संहिता भारतीय साक्ष्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता CRPC IPC आणि इंडियन सिव्हिल डिफेन्स एक्ट चेंज जालो आसा आनी आमी धाकटूसो एक प्रोग्राम ऑर्गनायज केलो अवेरनेस की आयच्यान 1 तारखेच्यान स्टार्ट जालो न्यू कायदो येता. आतां न्यू आमचे IPC आसा सेक्शनां बदललेली आसा आनी BNS एक्टा प्रमाणे न्यू क्रिमिनल एक्टा प्रमाणे ते स्टार्टअप जाता. सो त्या एक्टान भरपूर जे फायदेशीर आसा लोकांक फायदे जावपाचे आसा ते एक्ट एनॅक्ट केल्ले आसा. स्पिडी इन्वेस्टिगेशन जातले आनी स्पिडी डिस्पोजल जातले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.